2022 वर्सा केंद्र सरकाराच्या वित्त खात्यान काडिल्ल्या आदेशाप्रमाण समेस्त गोंयकारांनी आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक 31 मार्च 2023 पयलीं लिंक करून घेवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें। ह्या प्रक्रियेविशीं बेठेच पॅनिक जावचें न्ही अशें मुख्यमंत्री सांगता। पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर केंद्र सरकाराच्या फायनान्स डिपार्टमेंट वेबसायटीचेर वचून आनी 1000 रुपया दंड भरून स्वता आपलें काम करपाक शकता, नाजाल्यार सीए सिटीजन सर्व्हिस सेंटरान वचून पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक जाता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली। पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप ही 31 मार्च 2022 पर्यंत केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गतची एक ऑर्डर आशिल्ली आणि कोविडाच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारान हे 31 मार्च 2023 पर्यंत 1000 रुपया फायन भरून हे करून घेवचें अशी त्यांची एक कळवणी आसा। म्हाका समेस्त गोंयकारांक सांगपाक जाय की आपलें पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपा खातीर 31 मार्च 2023 पर्यंत 1000 रुपया तेजी ऑफिशियली फायन आसा। हे करपा खातीर आमी स्वता केंद्र सरकारच्या फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या वेबसायटीचेर वचून आमी स्वताच 1000 रुपया फायन भरून पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करप शक्य आसा। नाजाल्यार आपलो सीए, आपलो टॅक्स ऑडिटर किंवा सिटीजन सर्व्हिस सेंटर हांच्या कडेन वचून आपले पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करपाक जाता। 1000 रुपया ऑफिशियल फायन्सच्या व्यतिरिक्त एक मिनिमम फीज बाकीचे जे पॅन कार्ड आधार कार्ड लिंक करपा खातीर घेवपाक शकता, पण तेजी डबल फीज ही कोणूच घेवपाक शकना हो गुन्हो आसा। आणि त्या खातीर म्हणजे समेस्त गोंयकारांक कळवणी आसात, पॅन कार्ड आधार कार्डाक लिंक करून जाता तितके बेगीन घेयात, स्वता करात किंवा तुमच्या सीएक सांगात, टॅक्स कन्सल्टंटाक सांगात किंवा तुम्ही सिटीजन सर्व्हिस सेंटराचेर वचून करून घेयात। ताच्या खातीर खूब पॅनीक जावपाची गरज ना, ही समेस्त गोंयकारांक कळवणी।